4 लाख लोन काढलेलो तुवें 2 लाख जर पयलीं पे केला जाल्यार निदान आतां 2 लाख रुपया फारीक करपाकूच जाय. आमी सगळे लोन माफ करूंक शकना जाल्यार फुडले घेतलेले लोक म्हणटले म्हाकाय बी आतां माफ कर, हांव आनी कित्याक भरूं हे म्हणटले किंवा फुडलेय लोक भरिनाच तर रावतले. बट कन्सिडरींग तुमची आर्थीक स्थिती आनी 20 वर्सांच्या उपरांत म्हणजेच तुम्ही घेतलेलो बिझनेस कदाचित तो वेगवेगळ्या कारणां खातीर लॉसांत गेलो आसतलो, वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो. बट आनी ताका लागून तुमकां आतां तुमकां लोन वेगळे कडेन एकदां मेळना कारण हे कन्सिडर करीत जाल्यार तुमकांय लोन जेन्ना आमी म्हणटा की क्लियरन्स सर्टिफिकेट मेळनासल्या कारणान ते लोन मेळना हे कन्सिडर करून तुम्ही प्रिन्सिपल अमाउंट वो 100% भरपाक जाय. हांव परत सांगता, आज डिक्लेअर करता आसतना मुख्यमंत्री बहुजन उत्कर्ष योजना या योजनेच्या अंतर्गत आम्ही ह्या हेतून एड्युकेशन लोन दिता आणि एड्युकेशन लोन अप टू 25 लाख रुपया पर्यंत. म्हणजे भुरगे जर एखाद्या प्रायवेट इन्स्टिट्यूशनात शिकता आणि ताजी प्रायवेट मेडिकल कॉलेजीन जरी शिकता आसत आणि ताका 20 लाख रुपया पर्यंत जर ट्युशन फीस सुद्धा आसत जाल्यार ते फॉलो करता आसतना आतापर्यंत ह्या म्हणजे एका 8% इंटरेस्ट आशिल्लो. आमकां स्टेट बँकेन गेले जाल्यारूय 8% इंटरेस्ट आसा. ओबीसी कॉर्पोरेशनान म्हजे कडेन विशय केलो की बँकेनूय तोच इंटरेस्ट, ओबीसी कॉर्पोरेशनानूय तोच इंटरेस्ट, एसटी बांधवा खातीर म्हणजे कमी इंटरेस्टान लोन मेळटा. मागीर आमकां कित्याक मेळचें न्ही हो तांचो एक प्रश्न आशिल्लो. त्या वेळाचेर आमी ओबीसी, इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन, मायनॉरिटीज आणि पर्सन विथ द डिसॅबिलिटीज या सगळ्या खातीर त्यांचो इन्कम लिमिट दवरून आयज पासून एड्युकेशन लोन हे 4% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्टान दिवपाचें थारायिल्लें आसा. कर्ज काढल्या शिवाय खंयच्याच कुटुंबाचे खंयच्याच व्यक्तीची प्रगती जावंक शकना हे हांव मानता. पूण कर्ज काडले नंतर ताची परतफेड जी आसा पळय न्ही ती नित्य नियमीत करपाक जाय. आतां अशें जावचें ना की आज ह्या कर्जाची परतफेड केली, माफी जाली की मुखार तुमच्या कुटुंबांतल्यान कोण कर्ज काडचें नासना. तुजी भुरगीं वेळ आसतली एखादी कर्ज काडचें पडटलें. पूण तें कर्ज जें आसा पळय न्ही हे वेळेर जर आमी फारीक करपाचो प्रयत्न केलो जर जायत, हांव तुमकां सांगता हे कॉर्पोरेशन जें आसा पळय न्ही हे कॉर्पोरेशना मार्फत 50 कोटी, 100 कोटी, 125 कोटी, 150 कोटी सुद्दां ह्या समाजा खातीर येवंक शकता केंद्रा कडल्यान आनी गोंयच्या सरकारा कडल्यान.